नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 16 ते 18 ऑगस्टा मजगती गोंयांत जाव येता पोटवेंचणूक। गणपती घरांनी येवच्या पयलीं पणजे वाळपय वेंचणुकांचे मारान आनी गरनाल। कार्यकर्त्यांक शिनाल, खंयच्याय खिणाक घोषणा। वाऱ्याचेर तडाख्या सरशी मांडवी न्हंयच्या दारात आशिल्ली कांडाची लकी 7 काझिनो बोट भरकटून पावली मिरामार। कोस्ट गार्डान चौगांक केले साल्वार, बोटीच्या परिस्थितीचेर प्रश्नचिन्ह। नेमके इतले कुरीस कशे फोडले? शिमित्रींनी फ्रांसिसाक घेवन पुलिसांचे डेमॉन्स्ट्रेशन। शिमित्रीत कसो घुसलो, कसो चढ देंवलो, खंयचो कुरीस कसो मोडलो, फ्रांसिस स्वता दाखयता। राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेक एनडीएच्या उमेदवारांक गोंयांत 65% मतांची शक्यताय। बीजेपी वटेन 22 आमदार, 2 खासदार। राष्ट्रीय पांवड्यारूय तागडी कोविंदा वटेन। वोट व्हॅल्यूचेर खासा रिपोर्ट। जीएसटी उपरांत रेस्टॉरंटांनी मेन्यू टॅरिफ 2-3% देवंक जाय। रेस्टॉरंटाक इनपूट क्रेडिट मेळूनय डिश थाळीचे रेट आशिल्ले तशे। कमिशनर म्हणटा थोडे दीस वाट पळयतले। आनी दहशतवादी हल्ल्या उपरांत अमरनाथ यात्रेकरूंचेर जम्मूत काळाचो दुसरो धपको। रामबन वाठारात बसीक एक्सिडंट, पडली देगणात, 16 सोंपले, 27 जखमी, 19 गंभीर। सोळा ते 18 ऑगस्टा मजगती गोंयांत पोटवेंचणूक जावये। वेंचणूक आयोगाच्या खासा सुत्रांनी जवळजवळ कन्फर्म केला। म्हणजे गणपती घरांनी येवच्या पयलीं पणजे आनी वाळपय नवे वेंचणुकांचे मारान आनी गरनाल फुट्टले। काँग्रेस आनी बीजेपीत पयलींच शिनाल पावला। कॅन्डिडेट आनी कार्यकर्ते कामाक लागल्यात। फुडल्या कांय दिसां भितर वेंचणूक आयोग केन्नाय गोंयांत वाळपय आनी पणजे पोट वेंचणुकेची घोषणा करपाक शकता। आयोगाची सुत्रां सांगता ते प्रमाण चवथीचे पयलीं म्हणजे 25 ऑगस्टाच्या पयलीं 16 ते 18 ऑगस्टाच्या दरम्यान केन्नाय वेंचणूक जाव येता। महत्वाची गजाल म्हणजे चवथीकडे कार्यकर्ते पक्षाच्या कामाक मेळप मुश्कील आनी लोकांचोय मूड चवथीचो म्हूण चवथी आदींच सगळे आटपून घेवपाची तयारी चल्ल्या। दुसरे म्हणजे 14 मार्चाक मनोहर पर्रीकरान मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्लो। ताका लागून ताणें 6 म्हयन्यां भितर वेंचणूक लडोवंक जाय। सप्टेंबरान ताका 6 म्हयने, मात चवथ 25 ऑगस्टाक अनंत चतुर्दश 5 सप्टेंबराक। चवथीच्या मुडान कार्यकर्ते आपलो उत्सव सोडून उमेदवारां बरोबर भोंवपाक कठीण। तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांकूय ह्या दिसांनी ड्युटेर घालप शक्य ना। कळटा ते प्रमाण मुखेल उमेदवारांनी आपआपल्या मतदारसंघांनी प्रचाराक सुरवात केल्या। कांय जाणांनी तर कार्यकर्त्यांक चवथी पयलीं फ्री रावात म्हूण उलोय मारला। विश्वजीत राणेन काँग्रेस आमदारकी सोडल्या आनी सिद्धार्थ कुंकळकारान मनोहर पर्रीकरा खातीर पणजेचो सीट सोडला। गोंयचे विधानसभेन सध्या 38 आमदार आसात। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी। वाऱ्याचे तडाख्या सरशी मांडवी न्हंयच्या दारात आशिल्ली कांडाची लकी 7 काझिनो बोट भरकटून मिरामार बिचार पावली। ते काझिनो बोटीच्यो 2 टग बोटी मांडवीत व्हांवत पावल्यो। मांडवीत पार करपाक हो काझिनो परवाने सोदता, पण वादळान ही काझिनो बोट आपशीच मांडवीच्या पट्ट्यात आशिल्ल्या मिरामार दर्यादेगेर पावली। काझिनो बोटीवेल्या चौगांक कोस्ट गार्डाच्या हेलिकॉप्टरांतल्यान भायर काडले। हे पोन्ने काझिनो बोटीच्या परिस्थितीचेर सध्या प्रश्नचिन्ह। मांडवीन पयलींच 5 कसिनो बोटी पार्क केल्ल्यो आसात। तातूंत कांडाचो लकी 7ची भर पडपाची आसा। ह्या कसिनोन मांडवीन पार्किंग करपाक मेळचे म्हूण परमिशन मागला, मात परमिशन मेळिल्लें ना। मात वादळान ही बोट आतां हाडून मांडवीचे तोंडार दवरल्या। This is a matter for the captain of boats. See, I am of the opinion that casino should not have moved in the monsoons. We Goans know what is the strength of our monsoons, and when the monsoon is out, what happens to the seas. This is the sole reason why we don't allow trawlers to go in high seas, because it becomes dangerous. Under such circumstances, why a new ship was sought to be brought in River Mandavi is itself wrong. And I think this is a natural progression of that decision. But this decision is not a government decision. It is a decision that is a follow-up of directives by the court.
I am personally opposed to new casinos coming in River Mandavi. I am of the opinion that casinos that exist should be removed from the Mandavi and be put on land. Government policy with regard to casinos may be announced in the coming assembly session. हे अडंबर हे इम्पिडींग परत व्हरता हांव नको हे पणजे कशें येता तें डेफिनेटली जे हाडपाक जायनाशिल्लें तें हांगा फोर्सान हाडटा आनी हायकोर्टी हांव नको तें कशें परमिशन दिता म्हाका दिसता हाजेर हे परत इम्पिडींग व्हेल्लें बरें. कोण रिस्पॉन्सिबल आहा दिसता तुका हाका? हांव नको कॅप्टन ऑफ पोर्टान परमिशन दिला काय नोकरो तें हांव नको पूण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताका धरपाक जाय. हे जे आमचे पणजेकारांचेर हाडटा संकट तें म्हाका दिसता तें व्हरपाक जाय पयस. Casino Lucky 7, which has got grounded off coast of Miramar beach. This is not something that people should be surprised of. This is something like a pre-anticipated operation which captain of the port, Captain Braganza, had put his foot down. He had told the government strictly on making a risk assessment that the risk assessment does not allow him, does not permit him to carry out these operations. Because that vessel, Lucky 7, is a blackout ship. No engines, no generators working, nothing working on that ship. रेश मागोस वटेन अरबी समुद्रान आशिल्ल्या ह्या कसिनो बोटीक आयतारा सकाळी वादळाचो धपको बसलो. बोटीर 20 क्रू मेंबर आशिल्ले. बोट मिरामार वटेन व्हांवत येतना चौगांक मार बसलो. कोस्ट गार्डाच्या हेलिकॉप्टरान तांकां साल्वार केले. हे जावपाची गरज नासली कित्याक हे जे कजिनो आसलो तो हार्बरार बऱ्या जेटीच्या अलॉंगसायड आसलो आनी सेफ आसलो. त्या प्रमाणे कॅप्टनान सांगलें तुमचे जर हाडपाचें असलेंच जाल्यार पोर्ट ओपन जातकूच. आतां पोर्ट कित्याक क्लोज केला? बार्जी अलाउड ना, कांयच अलाउड ना. कित्याक अलाउड ना? कित्याक इट इज डेंजरस. सँडबार फॉर्म जाता थंय. कॅप्टनान तांकां खूब सांगलें. ते कोर्टान वचून कोर्टाच्यान परमिशन घेतलें आनी तांकां वी टेक ऑर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आनी तांकां हाडलें. तेच जालें. जें अनसेफ सांगलें पळय, वारो आसता न्हू पावसाचो, वाऱ्या प्रमाणे उड्यार पडले. दोन्ही टग परते भायर गेले तांकां सोडून आनी आतां सकाळी ते हांगा पडला. गरज नासली. नशीब इतलेंच की कोण मरोंक ना. तो सांगतालो शापोदा पळय की आपूण फारीक करतलो सगळें म्हणून. कितें फारीक करतलो? कोण मरतकूच कोण फारीक करूं शकता? ना. म्हणून कॅप्टनान सांगलें तांकां हाडूं नाका, हो टायम न्हू म्हणून. म्हाज्या प्रमाणे ती आतां हांगा जर आयज फाल्यां जर तसले टग हाडले आनी ओडले आनी गेली जाल्यार गेली. जर कित्याक मागीर पाणी कमी आहा. Today the tide is 2 meters. Yesterday it was 2.04. Before that it was 2.07. फाल्यां 1.9 जातलें, 1.8, 1.7. तेन्ना ती कशीच भायर सरची ना. We'll have to wait for the next high tide, which is after 15 days. In 15 days, damage can take place to that vessel. It can come more towards the shore. And this is like आमचो रिवर प्रिन्सेस. ती थंय आसून करंट आनी वाऱ्यामुळे बीच वचूंक शकता. सिकेरी बीच कंप्लीट गेल्लो. Of course, this is not as big as that vessel, but something can happen. And at the same time, it is an eyesore for tourists. आमचे आतां लकीली मॉन्सुनाचो टुरिस्ट कितले येता. गरज नासली. गरजे शिवाय हें करपाचें, कोर्टान परमिशन दिवपाची, तांच्यांनी येवपाचें. इट इज अ टोटल फॉली. इट शूड नॉट हॅव हॅपन्ड. इट कुड हॅव बीन अवॉइडेड डेफिनेटली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. नेमके इतले खुरीस फोडले कशे ताचे सध्या शिमित्रींनी फ्रांसिसाक घेवन पुलिसांचे प्रात्यक्षिक चल्लां. शिमित्रीत कसो घुसलो, कसो चढ देंवलो, खंयचो खुरीस कसो मोडलो, सगळ्यांचो फ्रांसीस डेमो दाखयता. शेनवाराक खुर्साचे मोडतोड प्रकरणात पुलिसांनी ह्या 50 वर्साच्या तरणाट्याक धरलो. ताचे साथीदार आशिल्ले काय कितें सध्या तरी कांय कळिल्लें ना. पोलीस सध्या मिडिया कडेन उलोवंक तयार नात. सारखे सगळं गोंया भितर जे मोठ्या प्रमाणात क्रॉस फोडटा, देवळां फोडटा, हितून भितर मुख्य आरोपी असो आसलेलो तो फ्रांसिस्को पेरेरा हेका काल कुडचडे पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आनी तेजी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लें. इन्व्हेस्टिगेशना भितर प्रमाणे तो तेणें आपणें एडमीट केला सगळें कितें केल्लें तें आपणें कशें केलें तें. त्या प्रमाणे आज पुलिसांनी SP
अरविंद गांवस तशें DYSP राजू राव देसाय, सांगेचे PI सागर एकुसकर, कुडचडेचे PI हे सगळे मेळोन ताका आज जे सायटीचेर तेणी इन्सिडेंट केल्लो ते दाखोवपाक मेळ्ळें. पयलीं ते गेले ते गार्डन जेल चर्ची फुड्यान, चर्चीचे सिमेंट्री तेणी कसो आपूण वयर सरलो आनी कशें ते पयलीं फोकस फोडलो, मागीर CCTV कॅमेरा कशी तेणी कट केली आनी मागीर तेणी हे सगळे इन्सिडेंट केले ते दाखोवन दिले. त्या तरेन दिसता की हो खरोच आरोपी म्हणून. पूण आतां हो खरो एकूच आसा काय तेजी आनी कोण सपोर्टींग आसात हे पुलिसांची इन्व्हेस्टिगेशनाची डायरेक्शन जाल्लें आसा आनी पुलिसांनी ताका आतां एवरी जाग्यांनी ज्या जाग्यांनी तेणी इन्सिडेंट केले त्या जाग्यांनी ताका व्हरपाची थरयलां आनी ते आज सांजची घेवन गेलेले आसा ताका. खरेंच हो एकटोच काय तेजे मुखार आनी कोणाचो हात आसा हें आमकां मुखार कळटलें. क्रॉस तोडफोडी विशीं आनी कोणाकूय कितें खबर आसल्यार आनी पुलिसांक सांगचें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. अजुनूय चर्च सारकी संस्था तेजेर डावट घेता की घेतलें तें बरोबर न्ही. खबर आसा तांच्यानी सांगचें. सो मातशें तेजेर तुमचो कमेंट जाय आशिल्लो. कोणें डावट घेतला ताजेर न्ही. कोणाक जर खबर आसत जाल्यार तांणी दिवचें, तांचेर एक्शन घेवपाक. मजगतीं फ्रांसिसाचो बिलिवर्सां कडेन संबंद आसा जाल्यार चवकशी जावंक जाय. क्रॉस तोडफोडीच्या नांवान हिंदू संघटनांचेर आरोप करतल्यांनी आतां माफी मागची म्हूण हिंदू जनजागृती समिती मागता. वाईट एवढंच वाटतंय की जेव्हा हिंदूंच्या मंदिरांच्या बाबतीत हे सगळं घडत होतं तेव्हा जी जागरूकता अपेक्षित होती, जी कृती अपेक्षित होती, कदाचित ह्या घटना टाळल्या असत्या असं आम्हाला वाटतं. आणि याही पुढे जाऊन त्यावेळी अनेकांनी कयास बांधले होते की कवयीस गोसावी याचा बिलिव्हर्स सारख्या घटनेशी संबंध आहे का, तर त्यावेळी पण ती चौकशी टाळली गेली. तर या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात जो ठाम अशी कृती आम्हाला अपेक्षित आहे ती या ठिकाणी आता तरी सरकारने, पोलीस यंत्रणेने करावी अशी या ठिकाणी आमची मागणी आहे. आप म्हणटा मुख्यमंत्री आनी आमदारांनी ह्या केशीन मेतेर जावचे न्ही. पयले सुवातेर आमी गोंयचे पुलिसांक जे इनवॉल्ड आसले, ज्या सस्पेक्टाक धरला, सस्पेक्ट म्हणटा हांव, ताका लागून आमी तांचें अभिनंदन करता. पण एट द सेम टायम आतां पळयलें जाल्यार पुलीस, डेफिनेशन ऑफ पुलीस हाचें डेफिनेशन चेंज जावपाक लागलां आनी मुख्यमंत्री आनी मंत्री आनी आमदार हे पुलिसांचो रोल करपाक लागल्या. हे काल मिडिया रिपोर्टा प्रमाणे जो सस्पेक्ट आसा ताचें इंटरोगेशन पयले करपाक हे लागले, म्हणजे प्रॅक्टिकली ताणें कॉम्प्रोमायज केलें हांगा इन्व्हेस्टिगेशन. ताजेर कसलो दबाव हाडलो हें आमकां खबर ना. But to think that the Hindu community would have been involved in the desecration of the crosses in Goa is something that we should not get in our minds, because this would not happen. So please do not look for conspiracies in these kind of things. You end up harming the fabric of society unless you have proof that certain organizations are definitely involved in the desecration of the crosses. In this particular case, we are convinced because from the words or from the mouth of that individual have come the statement that I have desecrated the shrines to release souls or whatever, which is to me a completely mentally unsound. There is no debating that he has said that. He has said that on his own. And I don't think that he can be tutored to say something like that. But there could be people who are instigating him. That I'm not saying no. But it is for the people to find out. शेनवारा सकाळी फ्रांसिसाक धरलो. ताचो बॅकग्राऊंड क्रिमिनल, अटेम्प्ट टू मर्डर केशीन तो हे पयलीं जेलीन नाशिल्लो. तो एकलोच काय ताचे बरोबर ताका हातभार लावपी आनी कोण आसात हे कर्म करपा फाटल्यान ताचो हेतू राजकीय, धार्मीक काय आनी कितें. 7-8 वर्सां फाटीं अश्योच गजाली घडटाल्यो, ती कर्मां ताचीच काय आनी कोणाची, हे सगळें आतां उस्तुवप चल्लां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.